एजंट हांव नांव तुझे मारी कसले कामां कोत्ता घेवन जबाबदारी कोणाकूय हांव पावता आदार मागत तोरी वरात एजंट हांव न्हय भिकारी आवळी फामाद आसा नांव कायता मारी धंदो म्हजो विकता तरकारी भाजी मोजी घेवन लोक रावता रस्त्यारी फोटी मारी नाय हो बरखोरी दोगूय आमी एकामेकाचे गोड शेजारी एकलो एजंट दुसरो विकता तरकारी धंदो आमी फुलोयला जेवता एका मेजारी हात घालून हांदारी वय 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आणि 16 आठी साले उदो येना नोडा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आणि 16 आठी साले उदो येना नोडा हेलो एजेंट जेमारी कैसा एकदम फोट तू कैसा गुड जेमारी एकसा मगा तुगे सध्या आता गल्फा धाडपाची एजन्सी हुई पावल्या सध्या गाल्फा धाडपाचे हांवें बंद केल्या 7-8 म्हयने जाले कितें सांगू रे 7-8 म्हयने जाले गाल्फा धाडपा हांवें बंद केले आज सगळे भुरगे लंडन कॅनडा UK ते सायडीन वयताय ओय कित्याक गाल्फ चड पयस ना म्हळ्यार गाल्फ बोंबयसून बरे फास्ट चलोन गेल्या पावताय कितें सांगत रे अरे सावंतवाडीसून धांवन गेल्या पावताय अरे कितें सांगता अरे मुची दोंगरासून गाल्फ दिसती पडटा तेका लागून हांवें गाल्फा धाडपा बंद कोन्न आतां UK लंडन कॅनडा जर्मनी धाडपाची दिला तें जाल्यार म्हाका एक उमेद आसली UK लंडन वचपा पूण एकसा मगा तू लंडनात धाडपा कितू पयस घेत रे पयस मोडचे हांव रूख पडेन त्या रुखा साली काटा मुनीस प्रमाणे मनशाका पयस घेता तुजी भाशी पड्डोडदीर मनीस येल जाय तू आमकां तें समजता सुचूर कोता आनी मुज भाशी सूट मानेल जाय तू तांकां बरें स्ट्रॉंग रेसेट दिता तू वयता UK वयता व लंडन वयता हांव इंग्लंडा वयता इंग्लंड आनी लंडन एकूच न्हू ओके हांव लंडन वयता पूण जेमारी म्हाका लंडन वयतो जाल्यार पासपोर्ट ना मुगे एक स्पेशालिटी आहा हांव पासपोर्ट आसल्यार धाडटा आनी पासपोर्ट नाय जा धाडटा अरे बाबा प्लेनान वयतो जाल्यार इमिग्रेशन जाय पासपोर्ट गरजेची प्लेनान वयता जाल्यार इमिग्रेशन जाय पासपोर्ट जाय म्हाका पासपोर्ट आनी इमिग्रेशन म्हणटा म्हाका लागोना मुगेलो UK वचपाचो दुसरो सिस्टम आहा कसो सिस्टम म्हणचे हांव बोटीन धाडटा नुस्त्या ट्रॉलरान धाडटा तू जाणा मुगे म्हयन्या एक नुस्त्या ट्रॉलर वयता 100% इलिगल गोवा टू लंडन पावता ते बोटीचेर 3 म्हयने लागताय गोंयसान लंडन पावपा 3 म्हयने लागताय वयता आसतना तुवें रांदपा वस्तो रोंपटाय तांदूळ आले जिरे मिरे सगळें व्हरों पडटा 3 म्हयने देखून बोटीचेर रांदून जेवपा पडटा राव रे 3 म्हयने लागताय हिंगसो वचो लंडन पावतो मरे अरे पावता म्हणचे तू एजंटा सुमार कोत मरे बरें तू प्लेनान धाडटा प्लेनान वचो पयस सुबेज पडटाय रोखडे पावताय हांव धाडटा सिस्टमान पाटपाटी 3 म्हयने लागताय पूण शिवार लंडन पावताय ते जाल्यार म्हाका तू तुगे सिस्टमाचेर वचोन राव पूण एक सांगू पयस कितें पडले पयस मुळे हांव टोटल 5000 घेता मुगे सार उणे 5000 सद्या तू वचपा लंडन वचपा उमेद आहा जाय तू म्हाका फकत एडवान्स 500 रुपये दी म्हाका थोडो पेपर वर्क करपा पैसा कोत हारे तुका ठाक 1000 जावं मागो तेच दी 500 रुपये मागल्या 500 रुपये दी 1000 दिन मुझे फावर कोणाक तू 500 रुपये जाय मरे 500 रुपये अरे 500 रुपया पासून कित्या बिकू कटकटीत नट तुझ्या सारखे शुअर वचपाचे त्या महिन्याचे 10 तारखेर 10 वरांचे बेतूल फुटबॉल झेटी कोडे त्या महिन्याचे 10 तारखेर 10 वरांचे फुटबॉल भेटला शेटी कोण रे झेटी कोडे पूण हांव एक किंचाता तू आतां तरकारी धंदो कोता तरकारी विकता तो धंदो सोड तू आतां गाल्फ लंडन कित्याक वयता अरे हो धंदो आमच्या गोंयच्या मातयेचे जालोलो सगलो लोकांक तरी हो धंदो सोड लंडन गेल जाल्यार आमी कितें कोतले गोंयकार कितें कोतले हो चालव करपाचो हो बरे धंदो सोड तू लंडन कित्याक वयता तुझे मारी सांगपा म्हळ्यार तुके झुलोवपा मरे काही न्हू तू एक धंदो केलो म्हणून न्हू जाल्यार तू कोटा आसलोले
अरे झोरी तर रमेश का तरकार घेऊन बाजरा बसवाल मुठून अच्छा. त्या वयल्या घाटी आहे नाही होय. ते येत आहे मरे ठाकू आपण बसताय आम मुठ्ठू 5 रुपया केबेची किल मुठ्ठू त्या काट्या 2.5 रुपया इकताय आय मुठ्ठू 10 रुपया मुठ्ठू मिसांगी किल मुठ्ठू त्या 5 रुपया इकताय आणि पियाव दाण मरे तू होय. पियाव कांदे झोरी तर कांदो आम्ही 16 रुपयाने किल कोणी किल झाल्या रे ते 8 रुपया निघताय झाल्या मग तू सांगू आम्ही काय धंदो चलतो मरे कोण पण हा मोठा होय आमच्या गोंयच्या लोकांनी चिंतपा नाका आम्ही कोण आणि वयल घंटी कोण तेच मुठा अरे आम्ही कोणाने घाटी कोण रे आमच्या गोंयच्या लोकांनी एकवट सांभाळपाचो होय. गोंयची उदरगत करपाचो गोंयच्या लोकांनी स्ट्राईक करपाचो आणि गोंयच्या लोकांनी गोंयकार मारोक देखो इंकीत जाल्यार आमच्या गोंयकारांक सपोर्ट करपाचो गोंयकारांक गिरायक घालपाचो सारखी तू केले त्यात ना आमच्या गोंयची उदरगत जातली आमच्या गोंयच्या लोकांनी चिंतपा नाका त्यांक घंट्यांक कित्याक गिरायक घालपाचो मारोक देखो इंकता जाल्यार गोंयच्या लोकांनी त्यांक आम गोंयकारांक गिरायक घालपाचो सारखे तू केले बरें भाजी भाजी फिरस फिरस भाजी फिरस फिरस भाजी बरो उगडा आसलो घराको म्हाका केबे झाड मुडली केबे जहाज जाल्यार चोयता बाबूश केबे जहाज केस केसो भाजी हात कळे फिरस फिरस भाजी केस केसोली पात्रमा सगळे फिरस फिरस असे पात्रमा माझ्याकडे कॅबेज असे बैंगन असे चिटकी मिटकी असे सगळे फिरस फिरस भाजी असे पात्रमा कॅरेट आहे अशी पात्र तुची चोयच्या कॅरेट दिसत मरे पाड पडो आयसळ म्हणजे आयसळ तू माग तू काय केबे जहा कॅबेज असे पात्रमा केबे जहा माहिती ए जेमारे हा? केबेज के सोबर खात्री तू हा? मोको हमरे फ्रेश मरे अरे बाबा आम्ही गोयंकरा नाही गोयंकरा आधार करून द्या गिराईक मुठे गोयंकरा घालून दे ऐसो घाटिया नु होते होते एक फकत 10 रुपया तोडलू आणि गोयकर 10 रुपये फकत 10 रुपया होय 1 रुपीस एक कपटूला 10 रुपये 10 रुपये मरे आवे पात्रमा तुमची मनीष तुमका कात्री मारते एपडे माझीकडे केबेज असे पात्रमा मोठी केबेज पात्रमा फिरस केबेज फक्त 5 रुपये किती 5 रुपये फक्त 5 रुपये पात्रमा याची 5 रुपये ओय, पात्रा. आणि तुगल्याचे 10 रुपया 5 रुपये ओय. आणि तुगल्या 10 रुपये ओय. की आमक नाक बापच्या पॉलिटिकू घेतो तुगेली जोडी आमकी 6 मा टँक जाय दोडी किती जायच्या पॉलिटिकू तुका सांगता हांव तुगे वचपाचे येत्या म्हयन्याच्या 10 तारखेर दावाराचेर बेतूल कुटबोणा झेटी कोडे बरं एक सांग मगर तू आता सांगता मरे गिराईक मुठे गोयंकरा घालून दे म्हणून आप कितके म्हणते घाटिया गिराईक गेल मरे त्या तोंडान सांगतालो ओय. कोरण्यान 6 मॅट घेता पात्रमा